Not to connect to Kalangut becomes very important for all of us. And ती करता असताना this road has gone through a lot of history where footpath करता असताना बाकीचे land holdings खूपशे problems झाले and this road has lot of complaints during monsoon flooding जाताले बाकीचे जाताले. आता रस्तो complete झाला असा, hot mixing झाला असा. Many complaints are coming of this particular road where accidental prone जावंक लागल्या. कंजेशन ट्रॅफिक जाल्ल्या खातीर ट्रॅफिक मोबिलिटी सारखी जायना आनी ताज्या खातीर हांगाच्यान समज कलंगूट धरली जाल्यार फर्स्ट फेज फ्रॉम कोकेरो सर्कल अप टू आंब्रेकर देवूळ जंय सालिगांव मतदारसंघ आनी पर्वरी मतदारसंघाची बाउंड्री ती बाउंड्रीचो जो रस्तो आसा वी नीड टू एन्श्युअर दॅट द सर्कीट वीच स्टार्ट्स इज ब्युटिफायड इल्युमिनेटेड अँड केप्ट एज अ नायस वे टू एज अ ड्रायव्ह स्पीड दवरून लिमीट दवरून ड्रायव्ह कॉशियस करून एज वी सेव लायफ एंड सेव एक्सिडेंट्स टुरिस्ट येताच पूण आमचे सिनियर सिटीजन्स आमचे गांवचे लोक खुबशे आसात जे रहदारी ह्या वाठाराचेर आसा तांकां सांबाळपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची जाता फॉर वेरियस रिजन्स वी हॅड नॉट बीन एबल टू रीच आउट टू देम टुडे वी वॉन्ट टू रीच आउट एंड एन्श्युअर दॅट वी वील डू वॉट वॉज रिक्वायर्ड टू बी डन ताज्या खातीर पिलेन पंचायत सुकूर पंचायत आनी गव्हर्मेंट ऑफिशल्सांक घेवन आज इन्स्पेक्शन करून वी आर कमिंग वीथ वन कन्क्लुजन की मदलो डिवायडर येवंक जाय तो मदलो डिवायडर करप लेनिंग सेपरेटली करप वचपाची वाट आनी येवपाची वाट ट्रॅफिक डिकंजेस्ट करपाक नो पार्किंग एरियाज काडप आनी थंय आमकां ट्रॅफिक डेजिग्नेटेड जे आसा पिलेन कुमुदाद आनी एरियाज वेर पिलेन पंचायत वील बी सपोर्टिंग दीस पार्ट थंय वचून पार्किंग डेजिग्नेटेड करप बेसिकली अ सिस्टम ऑफ प्लॅन इन प्लेस वीच वील अलाव ट्रॅफिक टू मूव स्मूथली इज वॉट वी आर लुकिंग एट विथ द कॉर्पोरेशन ऑफ पिलेन एंड सुकूर पंचायत आज आयल्या आमी हांगा along with Kedar आमचो सालिगांवचो MLA to inspect and take if there are issues from their side to understand while we plan this road. ह्या दिसांनी immediately we will try and ensure that जे bottlenecks जाल्या जे accident जावंक लागल्या from कोकेरो सर्कल टू आंब्रेकर देवस्थान on the चोगम road first will be sorted. मागीर बाकीचे आमदार आसा बाकीचे सर्किटान कोण आसा तांचे कडेन उलोवन we will plan it well so that we are able to give a clear thought as somebody comes in and wants to drive towards Kalangut. हातून PWD जावं टुरिझम डिपार्टमेंट जावं बाकी पंचायत जावं सगळे आपले रोल्स घेवन नेक्स्ट 8 days वी वील रिव्यू द होल थिंग आनी खंय स्पीड ब्रेकर जाय कोणाचे रेजोल्युशन उरले जाल्यार पंचायतीक रिक्वेस्ट केला की रेजोल्युशन दिवची म्हणून ताजेर तें करप टुरिझमाच्या माध्यमांतल्यान खंय आमकां ब्युटिफिकेशन इल्युमिनेशन जाय रायटाक आमकां सुकूर पंचायत पडटा तो फुटपाथ नाच जाल्लो थंय फुटपाथ परत करप बाकीचें घालप कित्याक सिनियर सिटीजन थंयच्यान वापरता हे बेसीक रिक्वायरमेंट जे आसात ते आमी उलयत आशिल्ले वी नीड टू गेट इट डन हॉट मिक्सिंग जावन नेक्स्ट फेज ऑफ पुटिंग द डिवायडर्स गेटिंग द प्लेस ब्युटिफाईड पुटिंग ट्रॅफिक इन प्लेस पुटिंग प्रॉपर सायनेजेस इन प्लेस विल बी ऑन बोर्ड एंड वी विल वर्क टुगेदर टू एन्श्योर इट इज डन एट द अर्लिएस्ट which people have been asking for. Obstructing this word to take the decision, right? What is obstructing? Is it a parking problem? No, there are too many cumulative issues. Basically, we need coordinations between the government and the panchayat bodies to happen and ensure that wherever this development is stuck up, we clear the issues. आज बसून आमी तेच इश्यूज आमी हांगा उलोवन हायलायट करून खंय आसा जाल्यार समजल्यार ऑल्टरनेट्स काडिल्ले आसा विथ द हेल्प ऑफ सालिगांव MLA and the पंचायत ऑफ पिलेन we will sort out these issues along with Sukur we will sort out that side issues. Basically the whole road एकदा ओपन जालो की सगळ्यांक पयले ट्रॅफिका खातीर त्रास जावचे ना एक्सिडेंट्स कमी जातले ह्या दिसांनी